देवाक वाखाणणी, देवाक दिनवासणी, देवाक स्तुती तो आमचो मोग करता आनी सदां काळ आमच्या सांगाताक आसा. केन्नाच तुमी अशें सजमना काय आमचो देव आमच्या सांगाताक ना. आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा. ज्या वेळार तूं देवा वांगडा आसाय त्या वेळारूय पासून, ज्या वेळार तूं देवा सांगाताक ना आसाय त्या वेळारूय पासून, ज्या वेळार तूं देवाच्या लागीं आसाय त्या वेळारूय आनी ज्या वेळार तूं देवा कडसून लांब आसाय त्या वेळार पासून देव आमच्या सांगाताक आसा. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी जिव्या देवाक दिन वासूया. अन्य भाशेन ताची आराधना करूया, ताका वाखाणूया. Oh, hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Obra shinda lavatra maseke ribatro otra masa kamakario loco monte leveke mantra bati raba sotele livra mantro wo shavatra masi kamantro bo kira batele ke matara kiara riva shatra masanta lava ke mato roko o bikara kaka kare re re re. Oh, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. कोलोस्करांक जो पहिलो अध्याय, कोलोस्करांक पावलूची चीट पहिलो अध्याय 15-16 ओळ आमकां सांगता. तो दिश्टी पडना त्या देवाचो रूपकार आनी अख्खे रचनेचो मालगडो, ताचीच वरवीं सर्गार आनी संवसारांत सगळ्यो वस्तू रचल्यात. दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो, सिंहासनां, राजा, पदव्यो, अधिकार, सगळ्यो वस्तू ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचल्यात. सगळे रचचे आदी तो आसा आनी तो सगळे एकवटान सांबाळटा. कोलोसियन्स चॅप्टर 1 वर्स 15, 16, 17 आमकां सांगता. सगळ्यो वस्तू मोगाच्या भाव भयणांनो स्वामी जेजू क्रिस्ता वरवीं रचल्यात आनी हे सगळे रचचे आदी, आमकां रचचे आदी आमचो देव, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आसलो आनी तोच ह्यो संवसार सांबाळटा. कित्याक सर्गीच्या बापान सगळो अधिकार आनी पदवी आपल्या एकल्याच पुताच्या हातान दिल्या. देखून आयज पुताक अधिकार आसा ह्या संवसारा वयर. पुताक अधिकार आसा ह्या संवसारांतल्या हर एका वस्तूवर. कित्याक ताचे वरवीं हर एक वस्तू रचून आयल्या. ताचे वरवीं ह्या संवसारांतलो हर एक मनीस, हर एक जनावर, हर एक झाडाचे पान पासून ताचे वरवींच रचून आयल्या. सगळी राज्यां, सगळे देश, सगळी नेशनां जे कितें आसा ह्या संवसारांत ते सगळेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं रचून आयले आनी तूं आनी हांवूय ताचे वरवींच रचून आयल्या. तो देव सामर्थ्याचो देव आसा. तो देव मोगाचो आसा, मोगाच्यान. ओ हालेलुया. तो आमकां केन्ना एकटो सांडचो ना. तो आमकां केन्नाच एकटो सांडचो ना. कित्याक तो आमचो मोग करता. तो आमच्या सांगाता आसा मोगाच्यान. तो आमकां सांबाळता. तो आमकां सांबाळता. तो आमचो आसरो आसा. तो आमचो आदार आसा. तो आमचो भरवसो आसा मोगाच्यान. ताचे वरवीं आमी ह्या संवसारांत जियेता. ताचे वरवीं आमी ह्या संवसारांत जियेता मोगाच्यान. श्वास घेता कित्याक ताणें आमकां रचलें आनी तो आमकां सांबाळटा. तो देव सामर्थ्याचो आसा, तुजो आनी म्हजो. सगळ्या काजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सोबतेन तुजी सेवा करता. आंगा वास
वासा Hangawasa sumya hangawasa आमचे दोन्ही हात वयर उबारून या वेळा सामर्थ्यान आमच्या देवाक दिन वाचूया कित्याक तो आमच्या सांगात आसा या वेळार तो आमच्या सांगाता तू म्हजो आसरो तू म्हजो राखणदार तू म्हजो मोगाळी तू म्हजो देव तू म्हजो आसरो तू म्हजो राखणदार तू म्हजो मोगाळी तू म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका राधान कोटा सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सोबते तुझी सेवा करता आंगा वासा Angawasa Somya Angawasa Somya Angawasa Somya Angawasa Angawasa Somya Angawasa Somya Angawasa Somya Angawasa Angawasa Somya Angawasa Somya Angawasa Somya Angawasa Obra shindala vasandala vatreria la Limna mashora bandrele ria la la Oh mashandala vaseria la la Obra shandala vase Namasro mandrele shababa bandre Oma sandala vaseri araba shandre Libra mashandala vaseria Libra mashandala vaseria Libra masheria lavande Libra mama shandala vaseria la Oh mashandala vatre Oh hallelujah rihira bashandala vatre Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. देवाक पाखाणी देवाक दिनवास देवाक स्तुती देवाक महिमा संपूर्ण काय तो देव सदा का तुझे भितर आसा तो देव सदा का म्हजे भितर आसता आनी ते देवाक पाखाणी दिवचो ह्यो तुजो कायदो आनी म्हजो कायदो आमेन आयचे देवाचे उतर घेयात 1 कोरिंथीयन चॅप्टर 1 वर्स 18 कोरिंथीयरांचे पहिले पत्र पहिलो 20 आणि 18 1 कोरिंथीयन चॅप्टर 1 वर्स 18 देवाचे उतर कितें सांगता पळया इबाड जातात ताका खुर्साची शिकवण म्हटल्यार एक पिशेपण पण तारण मेळता ताका म्हणजे आमकां ती शिकवण देवाची सक्ती
आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हय कितें तरी बागेत पावलो खुर्साच्या शिकवणी विशीं सांगता आनी त्या शिकवणी विशीं बागेत पावलो अशे भाशेन म्हणटा, इबाड जातात तांकां खुर्साची शिकवण म्हटल्यार पिशेपण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इबाड जातात तांकां खुर्साची शिकवण म्हटल्यार एक पिशेपण. प्रेज द लॉर्ड. आतां खुर्साची कसली शिकवण ही आदी पयली समजून घेवंक जाय. कितें बागेत पावलो सांगूंक सोदता, खुर्साची शिकवण म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया देवाची उतर ह्या भाशेन आमकां समजता. जेजू क्रिस्त ज्या वेळार खुर्सार मरोच्या आदी जेजू क्रिस्तान एक उतार अशा भाशेन म्हटलें. आयकाता सारकें. जेजू क्रिस्त खुर्साचेर मरोचे आदी जेजू क्रिस्तान एक उतर अशा भाशेन म्हटलें आनी तें उतर ह्या भाशेन आसलें आनी तें उतर म्हणटा त्या वेळार जेजू क्रिस्त खुर्साचेर उमकावंक नासलो. त्या वेळार जेजू क्रिस्त खुर्साचेर मरोंक नासलो. तरी पूण त्या वेळार ताणें तें उतर म्हटलें. प्रेज द लॉर्ड. तें उतर म्हटलें आनी त्या उतराचो अर्थ आमकां समजूंक जाय हें गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तें उतर अशा भाशेन आसलें, कोणाकूय जर म्हजो पाटलाव करूंक जावो जाल्यार, प्रेज द लॉर्ड, तेणी आपलो खुरीस उबारूचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 38 कितें म्हणटा पळयात. माथेवाचो 10वो विसोर आनी 38 आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येता तो म्हाका पुरतो न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो कोण दुसरे भाशेन अशा भाशेन म्हणटा, जो कोणा म्हज्या फाटल्यान येवंक जावो जाल्यार तेणी आपलो खुरीस उबारूचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचो. आमेन. आतां सजमून घेया, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त हें डिक्लेरेशन करता, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त हें सांगता, त्या वेळार जेजू क्रिस्ताक खुर्सार मारूंक नासलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताक खुर्सार मारूंक नासलो, तर जेजू क्रिस्त आयजून पासून खुर्साचेर मरोंक नासलो. आमेन. त्या वेळार जेजू क्रिस्तान अशें म्हटलें, जर कोणाची खोशी आसा म्हज्या फाटल्यान येवची, तर ताणें आपलो खुरीस उबारूचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचो. म्हटल्यार जेजू क्रिस्त उलयता तो स्पिरिच्युअली खुरीस जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ना तर अशें जावचें ना, जेजू कित्याक म्हणटलो, ताणें आपलो खुरीस उबारूचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून बागेत पावलो हूंय म्हणटा तें खूब म्हत्वाचें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बागेत पावलो हूंय म्हणटा तें खूब म्हत्वाचें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आमकां शिकवण घेवंक जाय जाल्यार आमकां सजमवणी आसूंक जाय, नातर आमी तशेंच भोंवताले. पळयात जाकार्या म्हणटा, होशेचें पुस्तक म्हणजे चॅप्टर 4 वर्स 3 कितें म्हणटा, म्हजी परजां गिन्यानाक लागोन म्हजे लागसून पयस आसात. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी परजां गिन्यानाक लागोन म्हजे लागसून कितें आसात? पयस आसात. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घे, जर आमकां गिन्यान ना तर आमी कितें तरी वेगळें शिकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर गिन्यान ना तर आमी कितें करता? वेगळें शिकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया ज्या वेळार जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमचो खुरीस उबार आनी चल हें म्हज्या फाटल्यान, म्हटल्यार ह्यो खुरीस जावन आसा कितें? थोडीं जाणां म्हणटा, सजमोन घे, आनी जायते दिसा फाटल्यान म्हाजें सुद्दां अशेंच ओपिनियन आसलें, ह्यो खुरीस म्हटल्यार आमचें जावन आसा शिकपण. हे जायत्या जाणां मदें एक चुकीचो समज आसा.
जायती जाण अशी सजमतात कितें तर ह्यो खुरीस म्हटल्यार म्हजें शिकपाण, हे खुरीस म्हणटात म्हाका दिलेले कश्ट, हे खुरीस म्हणटात म्हाका दिले त्रास. सजमोन घेयात, शिकपाण हे खुरीस न्हू. सदांच मतीन धरात, शिकपाण हे देवा कडसून केन्नाच येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. शिकपाण पिडा ही सैताना लागसून येयला. मागीर सैताना लागसून येयलेली पिडा ही तुजी खुरीस आसोंक जायना. आमेन. सैताना लागसून येयलेली पिडा ही तुजी खुरीस आसोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. मागीर हे कितें जावन आसा, जेजू क्रिस्त म्हणटा तुजो खुरीस उबार आनी चल हे म्हज्या फाटल्यान. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा खुरीस ही पिडा न्हू. जायते जाण म्हणटात ना म्हाका म्हाज्या कश्टान देवान वांटो दिला. हॅलो. थोडी जाणां म्हणटात म्हाजें शिकपण म्हाका उगडास करूंक दिता जेजूच्या कश्टा वांगडा म्हाका चलोंक. रॉंग स्टडी. खंयचें शिकपण तुका जेजू क्रिस्ताच्या कश्टान वांटो घेवंक दिना. प्रेज द लॉर्ड. समजून घ्या, खंयचें शिकपण तुका जेजू क्रिस्ताच्या कश्टान केन्नाच वांटो घेवंक दिना बाबा. हे एक तुमकां सैतानान सांगलेले एक काळें सत जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. काळें सत जावन आसा आनी हेचेर केन्नाच विश्वास ठेयनाकात. कितें तें? प्रेज द लॉर्ड. कितें तें म्हटल्यार ही म्हजी पिडा आयल्या ती म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या कश्टान वांटो घेवंक मदत करता ना. तुम्ही म्हणटाले ब्रदर कित्याक अशें कित्याक पळयात बाबा, सजमोन घेयात. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 24 आमकां क्लियर सजमयता ह्या गिन्याना विशीं. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 24. पयले पेद्रूचें पत्र 2 अवेसोर आनी 24 कितें म्हणटा पळय, पातकांक मरूंक आमी प्रामाणीकपणान जियोच्या खातीर. कितें म्हणटा? पातकांक मरून आमी प्रामाणीकपणान जियोच्या खातीर खुर्सार ताणें आपली कुडीचेर आमची पातकां घेतली. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा हय? कितें म्हणटा परतून एक पावस पळयात. पातकांक मरूंक म्हणजे पातकां पासत मरोंक, तुज्या आनी म्हज्या पातकां पासत मरोंक प्रामाणीकपणान जियोच्या खातीर. कोणी? हांवें तुवें प्रामाणीकपणान जियोच्या खातीर खुर्साचेर ताणें आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतली. म्हजी पातकां घेतली वा घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. बायबल सांगता घेतली म्हटल्यार हांव आयज पातकी ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र पुस्तक बाबा क्लियर सांगता न्हू. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? पातकाक मरून आनी प्रामाणीकपणान जियोच्या खातीर. कित्याक? पातकां पासत, म्हज्या पातकां पासत तो मेलो. कित्याक? हांव प्रामाणीकपण जावच्या पासत ताणें आपले कुडीचेर म्हजी पातकां घेतली. आमेन. घेतली. आतां 2000 वर्सां जाली. आमेन. घेतली. आतां म्हाका परतून पातक करूंक जायना. आतां म्हाका परतून भक्षाण्याची गरज ना. तेच्या एका सॅक्रिफायसान म्हजी पातकां भगासली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. दुसरे पळय कितें म्हणटा? ताच्या घायांनी तुमी बरी जाल्यात. आमेन. हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. जेजू क्रिस्ताच्या घायांनी हांव बरो जाला. जातलो न्हू. आमेन. जातलो कोणा? जी अनभावार्थी आसा, जी भावार्थ आसा, जी जेजू क्रिस्ता सांगाताक चलता ती कितें म्हणटा? हांव बरी जाल्या. जातलो न्हू. आमी केन्ना मागोचें न्हू देवा म्हाका बरें कर, हांव बरो जाला तेच्या गायांनी. आमेन. आनी फुडें पळय कितें म्हणटा? सांडलेल्या शेरया परी तुमी भोंवताल्यात पूण आयज तुमच्या गव्या आनी राखण्याशी तुमी परतून आयल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो हें उतर कितें म्हणटा? ताणें सगळी म्हजी पिडा, सगळी म्हज्यो घाये आपणाचेर घेतले. घेतले न्हू, घेतले. ऑलरेडी घेतले. प्रेज द लॉर्ड. ऑलरेडी तेणी घेतले. प्रेज द लॉर्ड. जर तेणी सजमोन घेयात, जर तेणी प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तेणी सगळे घाये आपणाचेर घेतले जाल्यार हांव कसो कितें आतां पातकी रावंक जाता? हांव कसो कितें पिडेस जावंक शकता? ना.
सो बाबा पळयात सजमोन घेयात, ताच्या गायांनी तुम्ही बरे जाल्यात, ताच्या बसलेल्या चापकाच्या फटक्यांनी तुमकां भलायकी मेवल्या. तुम्ही बरे जाल्यात, तुम्ही बरे जाताल्यात न्हू, तुम्ही बरे जाल्यात कित्याक तो आसा देखून हांव आसा, तो आसा देखून तुमी आसा, तो आसा देखून आख्खो संवसार आसा. आमेन. सो सदांच मोतीन धरात, ताच्या गायांनी तूं बरो जालाय, ताच्या घरांनी हांव बरो जाला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मोतीन धरात, ताच्या गायांनी तूं बरो जालाय, ताच्या गायांनी हांव बरो जाला. आमेन. हालेलुया. पळयात फर्स्ट कोरिंथीयन चॅप्टर 1 वर्स 18 पळयात. इबाड जातात तांकां खुर्साची शिकवण म्हटल्यार एक पिशेपण, पूण तारण मेळलेले आमकां ती शिकवण देवाची. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार देवाचें उतर कितें सांगता? देवाचें उतर हें सांगता, तुजो खुरीस उबारून न्हू, पूण तुजें प्रेयर लायफ, तुजें सॅक्रिफायस करून देवा सांगाताक चलोंक जाय. आमेन. तुजो टायम देवाक दिवंक जाय. आयज सगळ्यान इम्पॉर्टंट देव मागता तो टायम, आनी तोच आमचे लागीं ना. प्रेज द लॉर्ड. आयज सगळ्यांक आमकां दिवंक टायम ना, टायम आसा पूण देवाक दिवंक टायम ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी तोच देव मागता. प्रेज द लॉर्ड. देव तुमचो खुरीस म्हटल्यार तुमचो टायम मागता. आमेन. तुमचो टायम तो उबार आनी चल ये म्हज्या फाटल्यान. आमेन. आनी हांव तितून आसतलो. आमेन. हांव थंय तुका मेवतलो. आमेन. ह्या वेळार देवाचें प्रेझन्स देंवता, देवाचें सामर्थ्य देंवता, कित्याक खुर्साची शिकवण सदां काळ विजयी आसा. आमेन. कित्याक त्या खुर्साचेर तेणी रगत रयला म्हज्या आनी तुज्या पातकान पासून, आनी हांव नितळ जाला. हालेलुया. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून तुज्या उतरान आमकां सॅल्वेशन मेवता, तुज्या उतरान आमकां सुटका मेवता, तुज्या उतरान आमकां भलायकी मेवता, तुज्या उतरान हर एक पिडा आमची पयस वयता, आमी नया राज्यान भितर सरता. हालेलुया. गॉड ब्लेस.